भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बुडव्यान मरियेक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाली. नमान मरिये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आपले सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे तेन सांग. नमान मरिये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मदेंची येलो. नमान मरिये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावसावचे खातीर प्रार्थुया. येसोम्या भोडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कष्टा आणि कुर्सा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागतां. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आदी तशेंच आता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आदी तशेंच आता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जशी आदी तशेंच आता आणि सदा सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन. म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आणि चलय आमेन. सरल्या बावार्थ्यां पासत मागणे. ससनाचो विशेव दी तांकां येसोम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन. सतमंता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आणि प्रितुमीच्या रसनाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो. अंकवार मरियेतावन जल्मलो. पोन्स पिलाता काल ताणें सोसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आणि ताका निके पिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. सरकार चडलो. सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला. थंय तावन जिव्या आणि मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पथकांचे बक्षाणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवन तुझी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितावन तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आदी तशेंच आता आणि सदां सर्वता आमेन. संतोषाचे मिस्तर पयलो मिस्तर मरियेक बडवो खबर दिता. देव सर मनशाचे तारा नाशेता देखून ताणें ताच्या एकल्याच पुता जेजूक आमकां दिलो.
पवित्रात्म्याचे सक्तेनं अंकवार मरियेचे उदारी तो मनीसलो आणि आमचे मध्ये जियेलो. शेकी ताच्या मरण आणि जिवंतपणा वरवीं आमकां ताणें सर्गींची दारां उगडली. देव सोडवणेचे देणे आमकां घडयेन दिवंक शकता, तरी तो सोडवणेची चरित्रां रुपीत करता आणि तांतो मनशांक सहभागी करता. देखून परण्या सोल्ल्यान प्रवादी मुखांतर आणि नेमलेलो काळ भरती जातस ताच्या पुता जेजू मुखांतर ताचो मोग आमकां उगडापो करता. सोडवणेच्या चरित्रेंत देवान मरियेक भागीदार केली आणि तिणें पळय हांव सरेस्पराची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे तें जावं म्हणून देवाचे कुशेक कल्तिमान घालो. अशें तिचे वरवीं देवाचो पूत आमचे मदें आयलो आणि जियेलो. आज देव आमचे मुखांतर ताचें योजन संपूर्ण करूंक कुशी व्हरता. आमकां हर एकल्याक ताच्या सोडवणेच्या योजनांत वांटो आसा. देखून आमी मरियेचे आदर्श घेवन देवाचे कुशेक स्पंदन करया. अशें आमचे तें आनी आमचे मुखांतर ताचे सोडवण पृथ्वीच्या पंतान पंत पावशें मिनात घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले आंबोक शिताव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तसे सता आणि सदा सर्वता. आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बोगशी, एमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस्त आत्म्या
सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. दुसरो मिस्तेर मोरी एलिझाबेथीची भेट करता. हें घडोवन थोड्याच दिसांनी मरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक दावादावी गेली. थंय जाकरीच्या घरा भितर सन एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमान आयकतच तिच्या कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बरोवन व्हडा ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याच्या माथेन म्हज्या भेटेक येवचें हें भाग खंयतावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नमनाचो शब्द म्हज्या कानांत पडतच म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतलो म्हूण सतमानलेली तूं कितली बागी. तो व्हड मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोशान उडटा. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासरतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यान. भाग्यवंत ताचें नांव. मरी चड उणें 3 म्हयने एलिझाबेथी संगी रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुजेर आसमका येवन तुजी कुशी सरगार जाता तशेंच संवसारान साव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तुम सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापियांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी. हेम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्या
सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. तिसरो मिस्तेर बेतलेमान जेजू जल्मता. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो. देवपुतान मनीस जावचे घडीत चारित्रीक तशेंच विशिश्ट. देवाचो पूत आमच्या कुटुंबांत जल्मलो तर आमकां कितलो संतोश भोगतो. आमी ताच्या जननाचे फेस्त करची रीत ह्या सताक साक्ष म्हूण येत. पूण 2000 वर्सां आदीं देवाचो पूत मनीस जावन बेतलेमान जल्मल्ल्या वेळार ताच्याच लोकांनी ताका स्विकार केलो ना. तरी देवपुतान तांकां इन्कार केले ना. आपणाक स्विकार केल्ल्या सुमेस्तांक ताणें देवाची भुरगीं जावचे हक्क दिले. देखून ताच्या जल्मातय गोवळी संतोसले. सर्गींचे दूत देवाक महिमा गावंक लागले आनी आंवकार मोरी आनी जुजे देवाक अर्गां दिवंक सकलीं. जेजू नव्यान मनीस जावन आमचे मदें येवचो ना, पूण जिवंत जेजू आमचे मदें आसा. तो आमकां मेळोवंक तवळ तवळ तरावळ रुपांनी येता. देखून आमची काळजां ताका उगडया, ताची वळख धरया आनी ताका आमच्या कुटुंबांत साज जाल्लें मोगाचें, समाधानाचें आनी बावडताचें वातावरण रुपीत करया. अशें देव आमचे मदें आसा म्हणलें आमच्या उतरां करण्यांनी सर्वांक परगटया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले आंबोक शिताव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशें सता आनी सदा सर्वता. आमेन.
ये मोच्या जेसू आमची पातकां आमकां बोक्षी एम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमेस्तत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सर्गार वोन पाय. चवथो मिस्तेर मोरी बाळोक जेसूक टेंपलांत भेटयता. मोयजेच्या नियमशास्त्र प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिणें नितळ जावचो दीस आयलो देखून तांणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. त्यावेळी सिमेओन नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत येतलो. नितिवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस तो. इस्रायेलाच्या उदरगतेची तो वाट पळयोव नासलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत तो मोरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल तो देवाळाक आयलोलो. नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक ताचे माय बाप भितर हाडून आयिल्ल्या वेळार सिमेओन त्या बाळकाक हातीन घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणालो, सर्वेस्परा, आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वचूंक दी, कित्याक तुजी बासवणी तुवें पाळ्ळी. म्हज्या दोळ्यांनी तुजी सोडवण हांवें देखली. सर परसा मुखार तुवें तयार केल्ली. दिवो अनभवार्थ्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायेलाची. हर एक बरें आनी उत्तीम देणें सर्वेस्पर देवातावन येता देखून आमी सदांच देवाक उपकारी काळजान आनी दिनवाशी मनान दिन वासूंक जाय. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे रास आमकां येवन तुजी कुशी सरगार जाता तशेंच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आस्त्र्यां भितर तुम सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे अंजेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आस्त्र्यां भितर तुम सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे अंजेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आस्त्र्यां भितर तुम सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे अंजेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आस्त्र्यां भितर तुम सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे अंजेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आस्त्र्यां भितर तुम सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे अंजेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आस्त्र्यां भितर तुम सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे अंजेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आस्त्र्यां भितर तुम सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे अंजेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आस्त्र्यां भितर तुम सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे अंजेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आस्त्र्यां भितर तुम सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे अंजेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आस्त्र्यां भितर तुम सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे अंजेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता आमेन.
ये मोज्या जेजू आमची पातकां आमकां बोगशी हेमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. पांचवो मिस्तेर सुकुल्लो भुरगो जेजू तेंपलान मेळटा. मोरयेन आनी जुजेन जेजूक संगताक येनासतना देवळांत पाटी येवचें आनी उपरांत आकांतून दोगांयनी देवळाक पाटी धांवचें आनी जेजू तांकां थंयसर मेळटाच संतोसचें. हो एक मिस्तेर देवानच येवजिल्लो तसलो. मोरये लागीं जेजू म्हणटा, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हणलें तुमी नेना जाल्यात गी. ह्या उतरांनी जेजू आपूण सर्गींच्या देवा बापाचो पूत देव सायबांत ताका समासा म्हणलें सत मोरयेक आनी जुजेक उगडापें करता. नजरेताचे कुटाम बागी आनी आदर्श कुटाम जुदेव कुटुंबाच्यो रिती रिवाज्यो तांणी पाळल्यो. देव मंदिर आमची आत्मीक आवय. थंयसर आमी एक कुटाम सावन आमच्या बोवार्थाचो गूट संभ्रमतांव आनी आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांचेर देवाची आशिर्वादां मागतांव. देखून देव मंदिरांत आमी देवाची विचित्र कृत्यां वाखाणूंक आनी देवाच्या आशिर्वादान आमची जिणी रुपीत करूंक शिकया. दैवीक मायपणाचो संतोष भोगलेले भोव भाग्यवंतांकवार मोरये, पातकाचे बुलोवण्या वरवीं आमी तुजी भुरगीं जेजूतान पयस वचनाशे देंवसाराच्या पासांतली तूं आमकां निवार. जशें जेजू तुका काल जालो तशें आमी तुजी भुरगीं तुजे ससायकाल येताव माये. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर सुकलेल्या आंबोक शिताव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी
सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तसे सता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातका आमकां बोक्षी एम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमेस्तत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. नमान राणीये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आनी बरवशा तुका आमी हुलो मारताव. आमी परदेशी येवेची बाळकां या दुखाच्या कोंडांत आसताव. अस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करताव. तर तू आमचे शेकाये ते तुझे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परते आनी या परदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अंकवारी मोरये भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्यांक आमी फौसांचे खातीर सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर. सांतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुळतामची कर. भाग्यवंती मोरये आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंती अंकवारींचे अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताचे माये आम्हा पासत विनंती कर. पवित्र सभेचे माये आम्हा पासत विनंती कर. देव कृपेचे माये आम्हा पासत विनंती कर. भोव नितळी माये आम्हा पासत विनंती कर. खत नातले माये आम्हा पासत विनंती कर. आपुट्ट माये आम्हा पासत विनंती कर. मोगा पात्र माये आम्हा पासत विनंती कर. विचित्र माये आम्हा पासत विनंती कर. सुबोधिनी माये आम्हा पासत विनंती कर. रसनाराचे माये आम्हा पासत विनंती कर. सडवणदाराचे माये आम्हा पासत विनंती कर. भौशाणी अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. माना पात्र अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. परगटूंक फाव जाल्ले अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. पदवेदार अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. दयाळी अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. विश्वासी अंकवारी आम्हा पासत विनंती कर. नीतीच्या आरशा आम्हा पासत विनंती कर. जाणवायेच्या सिंहासना आम्हा पासत विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हा पासत विनंती कर. आत्मिक पलंगणा आम्हा पासत विनंती कर. मान फाव जाल्ल्या पलंगणा आम्हा पासत विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित पलंगणा आम्हा पासत विनंती कर. गुप्त गुलोबा आम्हा पासत विनंती कर. दाविदाच्या बुरसा आम्हा पासत विनंती कर. दाडियाच्या बुरसा आम्हा पासत विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा पासत विनंती कर. सोल्याच्या आर्का आम्हा पासत विनंती कर. सर्गींच्या दारवाट्या आम्हा पासत विनंती कर. पांत्याफराच्या नेकेत्रा आम्हा पासत विनंती कर. पिडेस्तांचे भलायके आम्हा पासत विनंती कर. पातक्यांच्या आश्रया आम्हा पासत विनंती कर. दुखेस्तांचे बुजावणे आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्तावांच्या आदारा आम्हा पासत विनंती कर. बोडव्यांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. पात्रियार्कांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. प्रवादींचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. अपोस्तलांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. मार्तिरांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. अंकवारींचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. समे सांता भक्तांचे राणीये आम्हा पासत विनंती कर. सैंबाच्या कथावीण
मनगर्भी सांभाळले राणीये आम्हा पासत विनातेकार सर्गी घेतले राणीये आम्हा पासत विनातेकार बहु पवित्र रोजारीचे राणीये आम्हा पासत विनातेकार कुटुंबाचे राणीये आम्हा पासत विनातेकार समाधानाचे राणीये आम्हा पासत विनातेकार देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले बोगोस आमका ये सोम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले दयेन ऐक आमका ये सोम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले काकुळत आमची कर तुझे ससाय काल ये देवाचे भाग्यवंते माये आम्ही येताव आमच्या गरजान आमच्या मागण्याचो बेपार वो करी नाका पण समेस विघ्नांतली आमका सदांच निवार आनंद भरीत आनी सदैवी अंकवारी भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्यांक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं शासनाचे बचावेचे इनाम आमकां सोडून दवरला भाग्यवंत अंकवार मोरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतो 8 पिल्लांचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतो बसायिल्ले आमी जोडिशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सांजू हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 4 वाक्य 40 आनी 3 तावन 50 आनी 4. सामारियांत 2 दीस पाशार करतास जेजू भायर सरन गलिलेयाक गेलो. प्रवाद्यांक आपल्या स्वंत गांवांत मान ना म्हणून जेजून दाखोवन दिल्लें. तो गलिलेयाक पावतास थंयच्या लोकांनी ताका स्वागत दिवन घेतलो. कारण पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वचून परबेच्या दिसांनी जेजून थंय केल्लें सगळें तांणी देखिल्लें. अशें तो परत्यान गलिलेयाच्या काना गांवाक आयलो. हांगा ताणें उदकाचो वायन केल्लो. कफेर्नावांत सरकारी कामाचो एक सरदार आसलो. ताचो पूत पिडेन पडलो. जेजू जुदेयांतावन गलिलेयाक आयला म्हणली खबर आयकून सरदार ताचे सशीन गेलो आनी ताणें आपल्या पुताक बरो करीसय म्हणून ताचे लागीं मागी लागलो. जेजून ताका सांगलें, खुणां आनी असर्यां पळयल्ले करीत तुमी सत्मांचे आसावे. सरदार ताका परती लागलो, सायबा, म्हज्या पुतान प्राण करचे आदीं तूं तिक्के ये. ताका म्हणालो, वोस, तुजो पूत वांचतलो. जेजून सांगिल्लें उतार सत म्हणून तो मनीस गेलो. पूण तो वाटेर आसतनाच ताचे साकोर ताका मेळूंक आयले आनी खबर दिवन म्हणाले, तुजो पूत जीव आसा. सरदारान तांचे लागीं विचारलें, कितल्या वरार तो सनीन जालो. तांणी जाप दिली, काल दनपारां सडवणे 1 वरार ताचो ताप सुटलो. तुजो पूत वांचतलो म्हणून जेजून सांगिल्लें तितल्याच वेळार म्हूण बापायक समजलें आनी अशें तो आनी ताचें सगळें घराणें जेजूक सतमानूंक पावलें. जुदेयांतावन गलिलेयाक आयल्या उपरांत हें जेजून केल्लें दुसरें असर्यें. देवाचें उतार हें. आमच्या थीर बावडताक आनी कळनातल्या विश्वासाक लागून आमच्या जिवितांत देवाची खुणां आनी अजापां घडा जाय शिवाय अजापां घडल्या उपरांत आमचो भावार्थ घट जातलो म्हणलो मनोभाव न्ही. देखून जेजू आपणाचो पाटलाव करतल्या लोकांक सांगता, खुणां आनी असर्या पळयल्ले विणे तुमी सत्मांचे नात. विपर्यास म्हळ्यार जेजून आपल्या सक्ते वरवीं ताची भूक थांबयल्ली, भलायकी दिली, जीव दिलो, गूण केले, लोक ताचे संगी चमकलो. आपल्या विश्वासाक लागून न्ही, जेजू वयल्या मोगान न्ही. देखून जेजू आपलो पाशांव सोंसतना कुर्सार उमकळतना ताणें गूण केल्लो ताचे संगी उंड्या मासलेचे जेवण सेवल्ले हजार लोक नातलो. तांणी खुणां आनी असर्या मात्र आशिल्ली शिवाय जेजूचो मोग आनी खरी सडवण न्ही. प्राचीत काळ आमच्या सडवणेचो काळ.
आमच्या प्राचिताचें जिवीत जेजूचो मोग लागशिल्ल्यान करूंक प्रेरण जावं. नव्या जिविताची आशा आमच्या काळजांत आसो आनी आमच्या तीर विश्वासा निमती आमच्या जिवितांत अचर्या देखूंक आमी पावो. विघ्ना आनवरांत मोरयेची ससाई जोडो मागणे. ए मोरये, तुका आमच्या घराची धनीन आनी राणी म्हूण विंसून काडटा. भोव मोगाळी माये, पिडेंतले, वायटा विघ्नांतले, गडगड्या सगल्यांतले, उज्यांतले, वाऱ्या वादळांतले, झुजा अवघडांतले आनी दुस्मानाच्या हातांतले हें घराणें राख. ह्या घरांत जियेतल्यांचो भद्र आसरो तूं सा. भायर भितर वेताना आमची मेटान तूं सांबाळ. अकस्मीक आनी ना तयार मरणांतले आमकां निवार. पातकांत तावन आमकां पयस दवर. आमी सोमेस्तांनी पातयेनेन आनी तिरासानेन हांगा आमच्या देवाची साकरी करन उपरांत तुजे सांगाता सरकार सूख भोगोंक पावाशें कर. मोगाळी माये, देव आपल्या उतरान कितें करूंक शकता तें सर्व तूं तुज्या मागण्यान करूंक शकताय. केदे व्हडलें भाग तुजे मोरये आनी कितली श्रेश्ठ तूं सर्गा आनी संवसारार. त्या देखून हांव व्हडा संतोशान, मोगान आनी पातयेणेन तुज्या पांया तळा धांवून येता. मोरये, सरपडोन तुका नमान करता. तुज्या पांयाचो उमो घेता आनी तुजे लागीं परातून मागता. दया कर, जेजू कडेन विनंती कर, म्हज्या पातकांचे बोगसणें जोड दी आनी म्हज्या कुडी आत्म्याक भलायकी लाभय. जेजूची सेवा करूंक आनी सर्व मनशा कुळाक तुजे मुखांत्र जेजू सरशी आपण हाडूंक म्हाका तूं वाट दाखय आनी जेजूची सुवार्ता प्रगट करचें उत्तीम हातेर तूं म्हाका कर. मोरये, जेजूचे माये, आमी तुज्या पुता जेजूचो चड आनी चड मोग करूंक आमकां शिकय. मोरये, क्रिस्ता माये, आमी तुज्या पुता जेजू बरी कुडीन आनी मोतीन देवबिरांतीन वाडोवंक आमकां तुजो आदार दी. मोरये, नजरेताच्या कुटुंबाचे माये, आमच्या कुटुंबांक राख आनी सांबाळ. मोरये, आवयांचे शेकाये, सर्व आवयांक शेगुणांनी नेटय आनी माया मोगाची कुटुंबां बांदूंक प्रेरण दी. मोरये, देवाचे पुताचे माये, एक दीस जेजू संगी तुजे बराबर पवित्र आत्म्याच्या एकवणान सर्गीम बापाक अर्गां स्तुती गावंक आमकां फावो कर. आमेन. पापसेबाच्या इराद्या खातीर सर्व आमी आतां सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुजे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. या तेरसा वेळी मागोंक विनवणी केल्ली सर्व ते सवां आमी आतां सर्वेस्पराच्या पांया तळी दवरया. आमची ते सवां आमी सोम्याक समर्पया आनी आमच्या कश्ट आनी गरजांनी आमी सोम्याची कुमोक आनी भद्र आसरो मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुजे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. सदां नित्या तेरसाच्या भक्तीपणान सहभागी जावच्या सर्व कुटुंबा खातीर आमी आतां प्रत्येक तरान मागया. मोरी माय आपल्या पुता लागीं विनवणी करून दी. सर्वेस्पर देव सर्व कुटुंबाक बेसावांनी भरून दी म्हूण मागया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुजे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत
रांसा आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेस. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काडी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. मोगाच्यानो तुमकां सर्वांक विनोद गंगोळेचो मोगाचो नमान. रिगलो जेजू मळ्यांत ही करेस्माची कंतीक आमच्या मालगाड्या थावन आमकां आयिल्लें एक वर्त्या भक्तीचें तें दायज जावन आसा आनी जेजूच्या कश्ट मरणाचो नियाळ करूंक एक आमकां वर्तें एक अवकाश ह्या कंतिकेंत मेळटा. सरीसुमार 200 वर्सांची चरित्र आटापची ही आपुरबायेची कंतीक आमच्या मालगाड्यांतावन जेजूच्या कश्टाचो आनी पाशांवाचो नियाळ करूंक आमकां सहकारी जावन आसली. ह्या कंतिकेंत दुखीचे 5 मिस्तेर ते विणल्यात आनी ह्या 5 मिस्तेरांनी जेजूच्या कश्टा मरणाचें एक वर्तें चित्रण आमच्या अंतस्करणाक तोपचे बरी आमकां थंयसर पळोवंक आनी अनुभव करूंक मेळटा. दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाद्वारे ह्या कंतिकेचेर एक गायन फिल्म करूंक आमी निर्धार घेतला आसता. ह्या फिल्माचें काम येदोळच सुरवात जाला आनी खळमीत नासता निरंतर चलोन आसा. 40च्याकी चड कलाकार, तांत्रीक सिब्बंदी आनी हेर सिब्बंदी निरंतर वावरून आसात आनी ह्याच एप्रिलाच्या 13 तारखेर ताळयांच्या आयतारा हें पिंतूर लोकार्पण जातलें. येदोळ पर्यंत असले प्रयत्न कोणी करूंक ना तरी दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाद्वारे मालगड्यांचें दायज जगोवन दवरचें प्रयत्न आमचे जावन आसा. मोगाच्यान ह्या योजना बाबतीत व्हडलो खर्च आसा आनी आमी तुमच्या बऱ्या मनाचेर आनी सहकाराचेर पातयेवन ह्या येवजणेंत मुखार सरन आसा. येदोळ पर्यंत दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या हर एका येवजणेक तुमी काळजा गुंडायेतावन सहकार दिला आनी तशेंच ह्या पिंतुराच्या येवजणेक तुमी फूल ह्या फुलाची पाकळी ते दिवन ही येवजण यशस्वी करूंक हांव तुमचे लागीं खालतेपणी विनवणी करनासा. मोगाच्यान हे निरंतर उरचे तसलें दायज तुमच्या कुमकेन वर्त्या रितीर परजोळा दी म्हण हांव मागतां आनी जर तर तुमकां फूल ह्या फुलाची पाकळी दिवन ह्या येवजणेक कुमक करूंक मन आसा जाल्यार हांगासर आमचे कॉन्टॅक्ट नंबर आमी हांगासर डिस्प्ले करनासा. ह्या नंबराक तुमी कॉल करयेन या व्हॉट्सअप करयेंत आनी चडीत विवर आपणावन ह्या योजनाक तुमी तुमचो मोलादीक सांगात दिवन आमकां कुमक करीचे म्हूण हांव विनोद गंगोळी खालतीकायेन तुमचे लागीं विनंती करता. सर्वांक देव बरें करूं. मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो मारताव माये आमी तुजी भुरगी. तू आमची माय तू आमकां जाय तुजे सरशीन येताव विज्ञान वारां सुखा दुखां माय तुजो आदार मागताव. विज्ञान वारां सुखा दुखां माय तुजो आदार मागताव. मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो मारताव माये आमी तुजी भुरगी. पापा धरले तुका सांडले
वेंग मारली दुस्माना पूण एकल्याच पुताक दुंच्याक पाताक दिलो या मनशा कुळाक पूण एकल्याच पुताक दुंच्याक पाताक दिलो या मनशा कुळाक मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुची भुरगी मोगाळ पुता सवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन.